आता कशें आसा की पळय जो पर्यंत म्हाका दिल्ली कडच्यान सांग येना की बाबा तुवें तूं कॅन्डिडेट राज्यसभा आनी वगैरे तर तो पर्यंत हांव कशें उलयतलो म्हजे कडेन ऑफिशियली म्हाका अजून कोणेच सांगूना त्यामुळे सगळ्यांक दिसता कार्यकर्त्यांक की हांव वचचो अशें दिसता आसतलें दिसप हें कांय चूक ना कारण सगळ्यांक म्हजे कडेन सगळ्यांचें एक वेगळें नातें आसा तुमची तयारी आसा दिल्ली वचपाक डेफिनेटली कशें जाता राजकारणान काम करता आसतना पार्टी भितर एखादें जर सांगली जबाबदारी जाल्यार डेफिनेटली घेवंक त्यामुळे त्या संदर्भांतलें म्हाका जाय अशा तरेची मागणी हांव जाय म्हणना फाल्यां जर पक्षान सांगलें जाल्यार तुमची मनाची तयारी आसा दिल्ली वचपाक करपाक जाय कॅबिनेट रिशफलाची सध्या तरी काय हालचाल ना तानावडेन स्पष्ट केले ज्या वेळाचेर काँग्रेसच्यान भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश जालो त्या वेळाचेर तांचें कितें डिस्कशन जाल्लें की कोणाक मंत्री करप हें पार्टी कडेन म्हजे कडेन तशें कांय डिस्कशन नासलें आनी त्यामुळे वयर तांकां जें कितें सांगिल्लें आसत ताचेर ज्या वेळाचेर कितें डिसिजन जावं जाय ते मुख्यमंत्री त्या वेळाचेर करतले एखादें करपाचें आसत जाल्यार तें मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप जातलें आनी मुख्यमंत्री ज्या वेळाचेर डिसिजन जातलें तेन्ना डेफिनेटली पार्टीक सांगतले आनी तेन्ना मागीर ते जे कोण जावपाक शकतात तांकां शपथ दिली गेली आज तरी तें आयच्या वेळार तरी ना अशें म्हाका दिसता आयच्या वेळार तरी कसलीच हालचाल ना आमदार हाडले कॅबिनेट हालयले म्हूण लोकसभेच्या मतांनी फरक पडचो ना बीजेपी दोनूय सीट जिखता दक्षिणेत खंय 30,000 मायज लीड म्हाका दिसता कारण आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी ज्या वेळाचेर काम करतात पार्टीचे कार्यकर्ते त्यामुळे एखादे नवीन लोक आयले म्हणून तातूंतल्यान पार्टीच्या मतां भितर वाड जाता अशी केन्ना अशें तरी म्हाका दिसना आनी त्यामुळे नवीन एडिशन केलें किंवा हें केलें जाल्यार तातूंतल्यान व्हडलो फरक पडटलो असोय ना आनी त्यामुळे तातूंतल्यान जें कारण आजच्या वेळाचेर पूर्णपणे आमी दोनूय सीट जे आसात ज्या तरेन पार्टी काम करता ज्या तरेन सरकार काम करता आनी ज्या तरेन केंद्राक नरेंद्र मोदीचें सरकार काम करता ज्या ज्या भागा भितर वतात बऱ्या तरेचो लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा आनी एकूण ज्या तरेन लोक उलयतात की कितें जरी आसलें जाल्यार ह्या वेळाचेर आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा आनी त्यामुळे मंत्रिमंडळान बदल केलो हाडले नवे जाल्यार भितर कितें व्हडलो फरक पडटलो असो वैयक्तीक म्हाकाय दिसना आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे मतदार आनी वेलविशर हे पूर्णपणे पार्टी फाटल्यान आसात ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्लो आसा आनी तो जर पळयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली गोंयची जनता दोनूय सीट आमकां दितली दोनूय सीट निवडून येतले सावथ गोंयची निवडणूक 9,000 मतांनी हारल्या 8,000 वॉट फिगर पण त्या वेळाचेर आमचे बरोबर दिगंबर कामत नासलो आमचे बरोबर सुदीन नासलो आमचे बरोबर रवी नायक नासलो आमचे बरोबर बाबू कवळेकर नासलो आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हे जे वोट हाडणारे लोक जे आसात हे सगळे आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात डेफिनेटली आमी ह्या निवडणुकीक त्या मतदारसंघात दक्षिण गोंय आमी जिखतले 30,000च्या लिडान आमी जिखूं जाय 30,000 प्लस कॅन्डिडेट तेंचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं न्ही सगळे एक जरी जावन येते पण आमी जिखता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट